नमस्कार, परत एकदा स्वागत तुमचे सगळ्यांचे 54th इफिक देशातले इंटरनॅशनल तसेच लोकल सगळे जे कलाकार आहात त्यांची आम्ही गाठभेट घेतात. ह्या दिसांनी आता पयरच्यान गोवन हे सेक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा. एक मुवीज हे जाले रिलीज जायत आहा. त्या संदर्भान म्हणजे ह्या वर्साची कोंकणी मुवी आनी ताची लेवल खंय पावला हो एक बारीकसो आमी पळोवपाचो रिव्यू घेवपाचो एक कोशिश करता, यत्न करता. आमच्या वांगडा आसात गोंयाचे अशेच जे नामनेचे फिल्म मेकर बाब स्वप्नील शेटकार. स्वप्नील, स्वागत. थँक्यू. हाव यू डुईंग? ऑल गुड. नाही, ऑल गुड बरोबर आहा, पण जशें हांव पळयतां तुका 2-3 दीस जाले पळयता, तूं फक्त मुवीज पळोवंक येता. ह्या वर्सा कांय ना तुजें? ना, ह्या वर्सा म्हजें पर्सनल तरी कांय ना, बट लकीली आमच्या गोंयचें एक फिल्म इंडियन पॅनोरमान आसा, शॉर्ट फिल्म सदाबहार. सो तेंय पळयलें काल. दॅट वॉज अ प्राऊड थिंग फॉर अस, फॉर ऑल गोवन्स एक्चुअली, गेटिंग इन टू इंडियन पॅनोरमा. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हजें पर्सनल कांय ना ह्या फावट. इंडियन पॅनोरमा इज हे वेगळी गोष्ट. आतां जे आमी डेडिकेटेड जे आमकां हेका आहा गोवन फिल्म्सा, तूंय करीत आयला, तुजोय रेकॉर्ड आसा, खूब आसा. सो खंय पावला कशें दिसता? आमचो जो लेवल आमकां चडत 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 वयर सरपाचें आहा, खंय पावला दिसता? इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, आमच्या फिल्माच्या बद्दल जर उलयतलो जाल्यार आय फील आमी वयर वचपाच्या जाग्यार मातशें खंय तरी एक तर सॅच्युरेट जाल्या किंवा सकयल वचपाच्या वाटेन लागल्या. ज्या तरेचे फिल्म्स आय डोंट नो. आय वॉच 1-2 गूड फिल्म्स ऑल्सो इन गोवन सेक्शन, बट 1-2 फिल्म्स पळयलीं जांचो स्टँडर्ड पळोवन अशें दिसूना की दे डिजर्व टू बी इन द इफी. आय डोंट वॉन्ट टू डिमोटिवेट एनी वन, कित्याक खुबशे यंग फिल्म मेकर्स आसात. आमी झगडूनच हांगा हो स्लॉट करून घेतिल्लो 10 वर्सां पयलीं. बट आय फील गोवन सेक्शन म्हणून जर आमी डेडिकेटेडली करता आनी इफ इट्स ओन्ली फॉर गोवन ऑडियन्स देन दॅट डजंट मेक एनी सेन्स. इफी भितर जर आमी गोवन फिल्म्स जर लायतात आनी इफ इट्स नॉट इन द ऑफिशियल सिलेक्शन इंडियन पॅनोरमान जर ना, आनी तरी आसतना एक गव्हर्मेंटान किंवा गोंयच्या फिल्म मेकर्सांनी जर एफर्ट्स घेवन जर सेक्शन घातला जाल्यार आय फील की बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोवन फिल्म जी आसा, डजंट मॅटर की ती ह्याच वर्सा केल्या काय 2 वर्सां पयलीं केल्या. इट कूड बी आमची जी पयलींची सुद्दां खूब बरी फिल्म्स आयिल्लीं आसा तीं आसपाक शकता. एनीथींग इट कूड बी. बट वी नीड टू कॅम्पेन दोज फिल्म्स टू इंटरनॅशनल डेलिगेट्स जे कोण आयिल्ले आसात, फिल्म मेकर्स कोण आयिल्ले आसात, डिस्ट्रिब्युटर्स कोण आयिल्ले आसात, दे शूड कम अँड वॉच अवर फिल्म्स. देन दॅट इज गोईंग टू हेल्प अस. फक्त आमची फिल्म्स लायली आनी क्रू कास्ट आनी आमचे गोवन लोकल्स येवन ते पळयल्यार दॅट कॅन बी इवन फॉर गोवन फिल्म फेस्टिवल न्ही. सो आय स्ट्रॉंगली फील की दॅट इज गोईंग समवेअर इन अ व्हेरी रॉंग डिरेक्शन. तुवें अशें म्हणलें की घडये मातशें सकयल देंवता, लेवल अजून देंवता गोवन फिल्म्सांचेर. तुज्या मते वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर बींग अ गोवन फिल्म? म्हणजे आमी जेन्ना गोवन म्हणटा फिल्म पळय, गोंयान रिलीज जालें म्हणून गोवन क्रायटेरिया सांग. ओके, सो एज एवरी वन सेज की फिल्मा खातीर लँग्वेज म्हणटा ती केन्ना क्रायटेरिया नासता. फिल्माक कांयच बॅरियर नासता, टू बी व्हेरी फ्रँक. ना जॉग्राफिकल ना लँग्वेज. बट वेन वी से गोवन फिल्म, देर आर 2 थिंग्स वी हॅव टू कन्सिडर. एक तर की इट शूड बी मेड विथ लॉट ऑफ गोवन एलिमेंट्स इन द फिल्म. म्हणजे स्क्रिप्टींग वायज आसत, इट कोणी येवन करूंक शकता तें. इट कूड बी अ नॉन गोवन पर्सन हू मेक अ फिल्म वीच इज रिलेटेड टू गोवन एम्बियन्स ऑर गोवन दायज आमी म्हणटात एवरी टायम. सो ताजे रिलेटेड कितें आसपाक शकता, गोंयचो एक खंयच्या इन्सिडंटाचेर आसपाक शकता, गोंयच्या इतिहासाचेर आसपाक शकता किंवा गोंयच्या कल्चराचेर आसपाक शकता. सेकेंड थिंग इज एनी युनिवर्सल सब्जेक्ट which is made by a Goan crew, Goan cast. So it could be, see, I am not very staunch believer की गोवन फिल्म म्हणल्यार सगळ्या 100% गोंयकारूच आसपाक जाय म्हणून. यू हॅव टू कोलॅबरेट टेक्निकली असो ऑर एज पर रिक्वायरमेंट यू हॅव टू कोलॅबरेट विथ अदर पीपल अँड यू हॅव टू लर्न फ्रॉम दॅम. यू हॅव टू कीप ग्रोईंग. सो दॅट्स वॉट आय फील अ क्रायटेरिया फॉर गोवन फिल्म. या, बट इफ यू टॉक अबाउट क्वॉलिटी आणि अदर थिंग्स जाल्यार हांगा एक इम्पॉर्टंट रोल येता जो कंटिन्युअसली आमचे गोवन फिल्म मेकर सांगीत आसा. पयरूय दिनेश भोसलेन काल 1-2 फिल्म मेकर्सांनी अशेंच आपलें ओपिनियन मांडलां की फॉर गोवन फिल्म्स टू ग्रो गव्हर्मेंट सपोर्ट इज स्ट्रॉंगली रिक्वायर्ड एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. म्हाका सांग, आमी आतां गव्हर्मेंट सपोर्ट जाय आनी लोकांचेर घालता, लोक येवन पळयना, गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. एज अ फिल्म मेकर तुवें केन्ना तरी म्हणलां आसतलें अशें की बाबा गोंयकारांनी येवन अपील केलां आसतलें, गोंयकारांनी पळया. कितपत तांचेरूच डिपेंड आसपाक जाय आमी, गोंयकारांचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर. क्वॉलिटी वायज आमी खंय कितें वयर सकयल सी हांवें अपील केल्या गोंयकारांक येवन पळयात म्हणून. अँड लव यू ऑल गोंयकार्स, बिकॉज म्हाका केन्ना हो प्रॉब्लेम जावना. लोक आयल्यात, आमचे गोंयकार येतात, फिल्म पळयतात
आनी उमेदीन फिल्म पळयतात एवरी टायम फक्त गव्हर्मेंटाक आनी लोकांक दोश दिवन चलपाना एज अ फिल्म मेकर आमी सी आय डोंट कन्सिडर माय सेल्फ एज अ गूड फिल्म मेकर बिकॉज आय हॅव नॉट कम फ्रॉम फिल्म स्कूल ऑर हांव चड कोणा वांगडा रावन शिकुना बट एट द सेम टायम आय फील की इफ समवन इज कमींग टू द थिएटर आपल्या बॉल्सांतले 200 रुपया मोडटा आनी पिक्चर पळोवपाक येता जाल्यार ताजे ते 200 रुपया वेस्ट जावपाक जायना तो येवन जर एन्जॉय जाता ते फिल्म पळोवन ताका जर कितें तरी तातूंतल्यान शिकपाक मेळटा ऑर एंटरटेनमेंट प्युअर एंटरटेनमेंट सुद्दां जर मेळटा न्ही जाल्यार डेफिनेटली लोक येतले आनी फिल्म पळयतले आनी हें जाल्लें आसा पयलीं खुबशे फिल्मांक लोकांनी येवन खूब प्रतिसाद दिला सो गोंयकारांक आनी परत परत फक्त सरकाराक दोश दिवनूय चलपाना बट येस हातून गव्हर्मेंटाचो आनी गोंयच्या फिल्म मेकर्सांचो आमचो कलेक्टिवली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की वी डिलिवर समथींग गूड आय नो बिकॉज ऑफ अवर पॉप्युलेशन आमचे इकॉनॉमिकल कॅल्क्युलेशन्स जी आसा ताच्या खातीर वी हॅव सर्टन लिमिटेशन सो वी कांट गो अबाव सर्टन बजेट आनी ताका लागून मे बी वी आर नॉट एबल टू शो दॅट ग्रँजर बट डेफिनेटली वी कॅन टेल अ गूड स्टोरी एटलिस्ट सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दीस वॉज स्वप्नील शेटकर आमचो गोंयाचो एक नामनेचो तुवें तशें म्हणलां पळय हेजो अर्थ असो की नेक्स्ट टायम यू आर कमींग विथ समथींग गूड अँड बीग सो दॅट पीपल आर एंटरटेन्ड अगेन या सो येस थँक्यू स्वप्नील थँक्यू सो मच टेक केअर नमस्कार परत एकदा आमच्या वांगडा आसात आनीक अशेच फिल्ममेकर जेंच्यांनी बरी बरी फिल्मां दिली मोर तूं जावं ग्लोरी जावं अशी व्हडली व्हडली फिल्मां दिली प्लीज वेलकम सर जितेंद्र शिकेरकर वेलकम सर तुमचें कितें आसा ह्या वर्सा ना म्हजें कांय ना अंदूच्या वर्सा कांय ना 2 वर्सां फाटीं आशिल्लें डिकोस्टा हावस अंदूच्या वर्सा कांय ना अजून चालू आसा स्क्रीन प्ले बी चालू आसा पूण दुसरे वेजेर ओके सो अंदूच्या वर्सा तयारी आशिल्ली पूण अजून जालें ना आमचें काम चालू आसा ओके जशी तुमची जी हिस्ट्री आसा म्हणजे फिल्मा बद्दल बरी बरी मुवीज तुमी दिली ग्लोरी जावं मोर्तू जावं म्हणजे जेंच्यांनी बरो असो ऑडियन्स कॅच केलो सो आज जेन्ना तुमी एक ऑडियन्स कशें येता किंवा प्रशंसक म्हणून येतात म्हाका दिसता सो नॉट इन दॅट डिरेक्टर हितून येना तुमी सो कितें म्हणपाचें अनुभव कितें दिसता आयचो हांव गोवन फिल्म्सा बद्दलूच उलयतां मुखेलपणान गोवन फिल्म्सा बद्दल कशें जालां की एक म्हणजे 10 वर्सां फाटीं मनोहर पर्रीकार जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना गोंयच्या कांय म्हणजे शर्माद रायतुरकार आसतलो हांव आसा राजदीप नायक आसा स्वप्नील शेटकार आसा दक्षा शिरोडकार अनेक आमी एक 7-8 जाणांचो आमचो जो ग्रूप आशिल्लो आनी आमी त्या वेळार फाटल्यान लागले सरकाराचें की गोवा सेक्शन जावपाक जाय कारण गोंयांत इफी जाता पूण गोंयच्या कलाकारांक मातशी मेळनाशिल्ली पिक्चरां खातीर इंडियन पॅनोरमाक सगळें सिलेक्ट जावंक शकना कारण 26 पिक्चरां फक्त सिलेक्ट जाता सो गोंयची पिक्चरां मागीर दाखयतले खंय तर गोंयांत इफी जावन जर गोंयची पिक्चरां जर भायल्या लोकांक पळोवपाक मेळची ना जाल्यार आनी कांय शक्यता दुसरो चान्सच ना आमकां फेस्टिवलाक धाडटले मागीर त्या फेस्टिवलाक सिलेक्ट जातलें की ना हेजेर सगळो प्रश्न आशिल्लो सो गोवा सेक्शन फाटलीं 10 वर्सां चालू आसा सो दर वर्साक 4-5 पिक्चरां येता केन्ना 2 येतात आतां कोविडा उपरांत तर म्हणजे 2021 जेन्ना आमचो डिकोस्टा हावस आशिल्लो म्हजो तेन्ना फक्त एकच फिचर फिल्म आनी म्हाका दिसता 4 शॉर्ट फिल्मां आशिल्लीं आनी अंदूच्या वर्साक 5 शॉर्ट फिल्मां आनी 2 फिचर फिल्मां आसात तर प्रॉब्लेम असो आसा की गोंयांत ज्या पद्दतीन आमकां प्रेक्षकांचो सपोर्ट मेळपाक जाय तो बिलकूल मेळना म्हणजे कसो जाला की एक पर्टिक्युलर लेवला मेरेन पिक्चर पळोवपाक येतात म्हणजे आमची तरी एक म्हाका हें आसा की 1 ते 1.5 लाख लोकांनी जर आज सिनेमा पळयलो गोंयच्या सरकाराचें हांव अनुदान सोडूनच दिया 1.5 लाख लोकांनी सुद्दां 200 रुपया ही तिकेट आसता तर 1.5 लाख लोकांनी जर येवन सिनेमा पळयलो जाल्यार प्रोड्युसराक जें कितें खर्च केला तितलें तरी तेजें रिकवर जातलें तुमी जशें म्हणलें की आतां संख्या वाडल्या मुविजांची एंट्रीज वाडल्या संख्या वाडप गरजेचें आनी कितें क्वॉलिटी वाडपाची गरज संख्ये बराबर पूण कशें आसा हांव तुमकां एक सांगता की देर आर 3 कॅटेगरीज कांय जे प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर आसात त्यांचो एक मोख आसता की ते दर वर्साक पिक्चर करतले ते नॅशनल एवॉर्ड किंवा इंडियन पॅनोरमा हे नदरेत धरून मागीर लोकांचे तकलेन तो घोळ जाता बेसिकली देर इज अ स्मॉल डिफरन्स इन थीन डिफरन्स म्हणपाक शकता देर इज अ कमर्शियल सिनेमा देर इज अ पॅरलल सिनेमा पॅरलल सिनेमा करतात तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार मेळटात कमर्शियल सिनेमा करता तो फक्त तिकट खिडकेचेर सगळ्यांकच कितें सामको डोस घेवपाची उमेद आसना लोकांक कितें आसता की घटका भर म्हणजे विवंचनेंतल्यान वचून थिएटरां भितर बसले की 2 वरां तांकां मनोरंजन जाय आनी त्या मनोरंजनाच्या दृश्टीन जेन्ना सिनेमा करतात तेन्ना प्रोड्युसर कितें करता 60-70 लाख
1 करोड 1.5 करोड सुद्दां खात्या हांवें हेजे पयलीं केल्ले आसा तातूंतले एक प्रोजेक्ट तर 1.5 करोड मेरेन गेल्लो आसा सो ते प्रोजेक्ट करतना प्रोड्युसराची अपेक्षा आसता की आपल्याक कितें तरी रिटर्न कारण आमची अपेक्षा आसता की प्रोड्युसराक कितें तरी मेळचें कारण तो आमचें तोंड बळोवन आमची स्टोरी बळोवन तो पयशे लायता पूण ताका जेन्ना रिटर्न येना तेन्ना ताका प्रॉब्लेम जाता आनी फाटलीं 6 ते 7 वर्सां जालीं आमची स्किमूय बंद आसा म्हणटकीर ती स्किमूय स्टार्ट जावपाची गरज आसा म्हणजे सरकारान आतां सरकाराच्यो कितें अडचणी आसा त्यो सरकाराकच खबर आसा पूण सरकारा कडेन म्हजें नमळायेचें मागणें आसा की ताणें बेगीनचे बेगीन ही स्कीम सुरू करची जेणे करून आमचे कडेन दिग्दर्शक बरे आसात कलाकार बरे आसात आमी बऱ्यांतलो बरो सिनेमा जगाक दिवंक शकतात द ओन्ली प्रॉब्लेम इज दीट ताका 50% जर ते सरकाराचें जर अनुदान मेळ्ळें जाल्यार प्रोड्युसर घट्ट जातलो आनी तो कापास्ताद करतलो की ओके इतले तरी येता न्ही म्हगेले हांव आनी घालता आनी पिक्चर करया आजकालचो जो आतां सिनेमा जालो मागीर टीव्ही आयली म्हणजे नाटकां टीव्ही आतांचो जो ऑक्टोपस आसा ऑक्टोपस जाका म्हणटा हांव OTT प्लॅटफॉर्म बरोबर सो जेन्ना OTT प्लॅटफॉर्माचेर इतके इंडिपेंडन्स आसून इतक्यो असल्यो मुवीज येता नॅशनल लेवल जावं इंटरनॅशनल लेवल इवन स्टेट लेवलीच्यो ज्यो मुवीज पावल्यो हय तुमकां कितें दिसता आजचे जो फिल्म आज तुमी आतां मुवीज पळयले आसले गोवन फिल्म पळयले आसले आमी खंय मॅच करतात पळय मॅच करपाचो हांव अशें म्हणन की प्रत्येक दिग्दर्शकाची एक स्वताची एक पद्दत आसता की तो त्या पद्दतीन सिनेमा करता सो इट इज नॉट रायट ऑन माय पार्ट की हांव कोणाचो तरी क्रिटिसायज करतलो म्हणटलो की ताजो सिनेमा कमी जाला आनी हाजो सिनेमा बरोबर जाला किंवा म्हजो सिनेमा ह्या लेवलाचो आशिल्लो आनी हांवें गोंयच्या मॅक्झिमम कलाकारां बरोबर काम केल्लें आसा तरेतरेचे म्हणजे मुर्तू जालो मार्टीन जालो आसूं डिकॉस्टा हावस आसूं ग्लोरी आसूं तेजे पयलीं उदय आसतलो हांव कंटिन्युअसली फाटलीं 10 वर्सां काम करीत गोंयांतच म्हजे 5 सिनेमा जाले तेजे भायर हांवें नॅशनलाकय काम केल्लें आसा हांवें वेगवेगळ्या कलाकारां बरोबर काम केलां सो सिनेमा करता आसतना हांव तें पळयना हांव एकच पळयतां की सिनेमा गोंयचो आसा तो प्रेक्षक कितलो एन्जॉय करता प्रेक्षक कितें करता की म्हणजे आमचो खंयचोय दिग्दर्शक मेळ्ळो जाल्यार प्रेक्षकाची प्रॉब्लेम कितें आसा तो येवन म्हाका म्हणटलो जितेन मेळ्ळो न्ही बाजारांत हांव खंय पडजेक दिवची पडटा अरे तुगेलो तो पिक्चर मरे म्हाका पळोवपाकच मेळना म्हाका CD दिता आमी घरा कडेन मागीर पळयता हो जो एप्रोच आसा न्ही हें मराठी पिक्चराक म्हणना मराठीचो प्रेक्षक जेन्ना मराठी चित्रपट महोत्सव जाता किंवा मराठी पिक्चर येता तेन्ना तो आयनॉक्साक 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया घालता आनी येता पूण तोच कोंकणी सिनेमा हांव आसत स्वप्नील शेटकार आसात बाकीचो कोणी दिग्दर्शक आसा तो मेळटा बाजारांत न्ही ताका खांद्यार घालून तो इजिली एक्सेसेबल आसा अरे मागीर दी मरे आमी पळयतात मरे तुगेलें आमी इतलें आयकलां फेसबुकाचेर थम्सअप पूण थिएटरांत येवपाच्या वेळार थंड आनी मागीर ती निमित्यां बेजिकली परिस्थिती अशी जाल्या की घरकी मुरगी दाल बराबर आनी कांय ना एनिवे सर थँक्यू सो मच तुम्ही तुमचें मत मांडलें हांगा वी आर जस्ट होपिंग दॅट तुमची नेक्स्ट इयर तुमची मुवी आसतली तुमकां तेज्या खातीर खूब खूब शुभेच्छा देव बरें करूं थँक्यू सर थँक्यू गोंयच्या सेक्शना खातीर खासा आनी एकटो आमचो गोंयचो फिल्म मेकर जाका म्हणटा जाचें फिल्म गाथण हें म्हाका दिसता कोंकणी सेक्शना खातीर ओपनिंग फिल्म आसलें स्वागत करया राजेश कारेकर सर नमस्कार नमस्कार स्टुडंटांक स्वागत थँक्यू ओपनिंग फिल्म हय ओपनिंग फिल्म गाथण तुमचें आलेलें हाका कशें दिसता गोवा सेक्शनान आमचें ओपनिंग फिल्म म्हणून गाथनाक सिलेक्ट केला तेच्यान आमकां खूब उमेद जाली कारण आमी अपेक्षा दवरनाशिल्ली की आमचें फिल्म सिलेक्ट जातलें आनी त्या आमी ओपनिंग फिल्म मेळटलें म्हणून सो आमच्या फिल्माचो डिरेक्टर जो आशिल्लो दिनेश भोसले ते खूब खूश जाले ते म्हणपाक आपणें आमी एक्सेप्ट करनाशिल्लें आनी स्क्रिनींग जालें मागीर CMूय येयलो तेणेंय स्तुती केली सो खूब बरें दिसलें आमकां आतां जेन्ना तुमी आतां फिल्म मेकर आमी कितें केलां जे आजून ह्या वर्सा जिंकले तेंचे नासलें सुद्दां न्ही तांचे सुद्दां आमी विचारून घेतल्या तुमची फिल्म आसले हांगा तुमी दुसऱ्यांची फिल्मां पळयल्या सो हांव तुमकां कंपेर कर म्हणिना पण जो स्टँडर्ड गोवन फिल्माचो आसा वयर सरता ऑफकोर्स सरता आतां आमी गाथन जें पिक्चर केल्लें तें टॅक्निकल सायड आमी खंयच कमी करूं नाशिल्लें आतां शॉर्ट फिल्म आसून सुद्दां आमी कॅमेरा रेड वापरलेलो टॅक्निकल टीम म्हणजे सावंड मेकअप DI सावंड मिक्सिंग सगळें 5.1 बॉम्बे केल्लें म्हणजे खंयच पयशां कडेन कॉम्प्रोमायज खंयच करनाशिल्लें म्हणजे तुमी दर्जो विचारलो तो म्हणजे फिचर फिल्माक जो लेवल दिता पळय तोच दर्जो आमी हे शॉर्ट फिल्माकूय दिल्लो सो कमी अशें म्हणपाक शकना आमी आतां बाकीच्यांनी कशी केली तेंचे बजेटा प्रमाणे केली आसतली सो तेंचें आसतलें पूण कशें आसता शेवटी जेन्ना तुमी इफीक जेन्ना पिक्चरां दाखयतात पूण त्या लेवलाचीच आसपाक जाय अशी दिसता पिक्चरां आनी जे कोण सिलेक्ट करता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा आमी कसली पिक्चरां सिलेक्ट करता ती
कारण ही पिक्चरां पळोवपाक वेगवेगळे डेलिगेट वेगवेगळ्या देशांच्यान येयल्ले आसता ते जेन्ना गोंयची फिल्मां पळयतले आनी म्हणटाले अरे ही गोंयची फिल्मां काय म्हणून तो ऑटोमॅटीक जी वायट दर्जाची आसा ती पळोवन म्हणटाली की तुमी अशी गोंयची फिल्मां करता काय म्हणून आनी ऑटोमॅटीक आमचो मागीर दर्जो जावतलो म्हणजे इतलो खर्च आमी जो घातना केलो तो एका पिक्चरा लागून वाट लागून वयता. तुमचें कितें म्हणणें म्हणजे जशें म्हणटा तुमी अशें म्हणलें की जे ते आपल्या आपल्या कॅपेसिटी प्रमाण करता सो आतां हो जर दर्जो आमकां त्या लेवलार हाडपाक जाय जाल्यार तुमकां कितें दिसता कितें जाय कसली गरज आसा? प्रत्येक जाणाक आपले कुवेती प्रमाणे पिक्चर करपाचें आसता आनी तो आपणा बजेटीन करता आनी ताणें करचेंय बीन तें फाल्यां सकाळीं कमी बजेटीन बरो आउटपूट दिवंक शकता ना अशें न्ही पूण कशें आसता पिक्चर ते घालता केन्ना हेका सिलेक्शनाक घालता पूण जे सिलेक्ट करपी आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय बाबा हें पिक्चर आमी हांगा इफीक दाखोवपाचें काय ना बरोबर न्ही. आमी फिल्म मेकर कशेंय पिक्चर करूंक शकता तुमी काडून हांगा खंय घालतले अशें ना न्ही इफीक तो मोठो प्रॉब्लम. आतां जो आपलो बजेट आहा ते प्रमाणे पिक्चरां करता तांकां आमी ब्लेम करूंक शकना तांकां कोण भायल्या फायन ते स्वताचे पयशे घेवन करता आनी आपले कुवती प्रमाणे करता पूण जेन्ना हांगा ते पिक्चर सिलेक्शनाक घालता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय सिलेक्ट करतना बाबा ते गोंयचेच फिल्म खरेंच तितून प्रोड्युसर डायरेक्टर गोंयचे आसा आनी तेजो दर्जो खरोच दाखोवपाचो आसता. आतां काल 2 फिल्मां जाली तेका मोठें हें जालां बोवाळ जाला की बाबा ही फिल्म खरीच गोंयची काय म्हणून आनी तेजो दर्जोय पयल्या अशें दिसलें की ही पिक्चरां गोंयची न्ही तशी सो असो प्रॉब्लम जाला. सो हें सिलेक्शन करता तेंच्यांनी पळोवपाचें करता तेंचें बाबा आमी तांकां कांय म्हणूंक शकना ते आपणे दर्ज्या प्रमाणे करतलेच न्ही. सो हे आसले राजेश कारेकर तुमच्या ह्या फिल्मा खातीर परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां परत एकदा आमकां तुमचो टायम दिलो देव बरें करून थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच थँक्यू. परत एकदा आनी एक गोंयचो कलाकार नामणेचे कलाकार समीक्षा देसाई. हाय समीक्षा. हाय गुड. आतां कितें आमी सद्याक आतां गोंयचे जे फिल्म आसा ताजेर आमी विश्लेशण अशें करता ओके. सो गोवन जे आर्टिस्ट आहा तांचे डिरेक्टर्स आहा तांचे कडेन उलोवन म्हणजे आज जो गोंयचे फिल्माचो दर्जो आहा तो खंय पावला ह्या प्रश्नाचें आमी उत्तर सोदता. सो तुजें कितें म्हणणें? म्हाका दिसता आमचे गोंयकार हे दर्जो वयर व्हरीत आसा. आमी जे म्हणटाली की म्हाज्या टायमार टायम म्हणल्यार वेन आय यूज टू डू फिल्म म्हाका अशें सगळें की न्यू फेसीस पळोवपाक मेळत ना पूण आतां इतली यंगस्टर्स येता फुडें इतलें बरें दिसता पळोवपाक आनी बिकॉज आतां सगळें आमी इफी पुरतेंच न्ही बट हरशीं बी सोशल मिडियाचेर आमकां इतली फिल्म्स बरी प्रोजेक्ट्स पळोवपाक मेळटा. तुवें म्हणलें पळय नवे चेहरे इज इम्पॉर्टंट काय नवीन कितें तरी इम्पॉर्टंट? नवीन सगळे आमी फक्त आमी ते क्वॉन्टिटीत वाडयतले काय क्वॉलिटीचेर आमकां लक्ष? क्वॉलिटीचेर म्हाका दिसता क्वॉलिटीचेर पयलीं लक्ष दिता आनी आतांय लक्ष दिवप चालू आसा. जाता हळू हळू म्हाका दिसता आनी बरें पळोवपाक मेळटलें. हांवूच एक बरें प्रोजेक्ट म्हाका दिसता की लास्ट म्हाका 2-3 वर्सां फाटीं तुका पळयल्लें स्क्रिनीचेर. म्हाका दिसता ब्रेक हो कोविडा पुरतोच आसलो मागीर ताच्या नंतर फिल्म्स अशें करपाक मेळूंक ना बट हय थ्रू थिएटर आय एम स्टील इन टच. ते म्हणल्यार थिएटर इज ओके दॅट इज अ बेस पण जेन्ना आमी फिल्म म्हणटा गोवन फिल्म म्हणटा तेजें स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय. 70s जेन्ना आहले तेन्ना जी मुवी स्टँडर्ड आहलो तो सुद्दां मदीं खूब सकयल जालो म्हणजे तितको नासलो आमचो. तो वाडोवपाक जाय जाल्यार म्हाका तुज्या सारक्या नामणेचे एक्ट्रेस किंवा एक्टर्स डायरेक्टर जे आसा हे मदले लेनीन जे आसले ते खंय तरी गायब जाल्यात. तेंच्यांनी परत मदीं एक तो असो आसतात न्ही तो एक वायट पॅच मागीर बरो तशें म्हणून म्हाका दिसता की एवरी वन शूड ट्राय ओके आनी म्हाका दिसता आतां परत इट इज स्टार्टींग परत सुरू जाता. तुका अशें दिसना की आतां जे नवीन येतात 100% तांचें स्वागत आसा तेंच्यांनी ट्राय करपाक जाय पण ताका गायड करपाक जो मदलो स्लॉट जो आमी घरा बसला तो भायर सरपाचो अशें दिसता तुका? ऑफकोर्स सरपाक जाय पूण ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय न्ही. तशेंच बरें कितें तरी म्हाका अशें फाल्यां दिसलें की हांव करपाक शकता हो प्रोजेक्ट खरोच बरो आसा खरोच सुंदर आसा जाल्यार ऑब्वियसली हांवूय फुडें सरतलें हांवूय काम करतलें आनी अशेंच करून मे बी नवी जी भुरगीं येतात तांचे बरोबर काम करपाक आमकांय मेळटलें आमकांय तांचे कडच्यान शिकपाक मेळटलें आमचे कडच्यान ती कितें तरी आमचो पयलींचो एक्सपिरियन्स आनी घेवन. सो इट इज जस्ट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी जी जाय बरी ऑपॉर्च्युनिटी जाय ती खंय तरी एट प्रेझेंट मातशी कमी आसा. आनीक म्हणजे फियर म्हणू शकता ताका आमी OTT प्लॅटफॉर्म मुवीज ज्यो आसा आमी आतांच आमचे मुवीज जे आसा स्टँडर्ड आतां वाडयता म्हणटा आमी पण कम्पेर्ड टू OTTs एनक्रोचमेंटूच म्हणटलो ताका इतको वायड स्प्रेड जाला त्या स्टँडर्डाक मॅच करपाक आमी कितें करूं शकता काय म्हण इज दीस OTT प्लॅटफॉर्म म्हणजे आमचे जे वाडटें जें आतां वाडटा स्टँडर्ड ताजेर एनक्रोचमेंट करता काय कितें किंवा ताका इफेक्ट करतलें काय कितें? आमकां हय गोवन फिल्म्स
पळय म्हाका कितें दिसता सांग की आमी जें कितें करता एट प्रेझंट वी आर रियली ट्रायींग आवर बेस्ट ओके आनी म्हाका अशें दिसता की आमी जितले आनी बरें बरें करतलीं ओके आमी OTT पर्यंत पावपाक शकता वी कॅन गीव दॅट गूड प्रोजेक्ट तशी आमची मुवीज आसा थोडे म्हाका OTTचेर आसा थोडे हय आसा ऑफकोर्स आसा आनी म्हाका दिसता ती खरीच म्हळ्यार एवरी वन इज लायकींग इट कळ्ळें सो फक्त कितें आसा की आमी फुडें सरपाक जाय की हय आपल्याच्यान जातलें फाटीं सरून आमी वी वोंट बी एबल टू प्रूव आवर सेल्स रायट सो म्हाका अशें दिसता की आमकांय बरे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले आनी आमी ट्राय करपाक जाय दॅट इज इम्पॉर्टंट थँक्यू सो मच आनीक जशें आमी वता तेन्ना म्हणटा तुका जशें 2 वर्सां किंवा 3 वर्सां तुका आमी मिस केलें आय एम जस्ट होपिंग दॅट नेक्स्ट इफी तूं आसतलें मुवी शुअर म्हाका खरीच खूब उमेद आसा आय प्रे की आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमी फुडल्या वर्साक शुअर मेळया येस ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू थँक्यू नमस्कार परत एकदा स्वागत तुमचें आमी प्रुडंट मिडिया तुमच्या मुखार ह्या 54th इफीच्या निमतान वेगवेगळ्या कलाकारांक नॅशनल इंटरनॅशनल लोकल सगळ्यांक तुमच्या फुड्यान हाडटात तुमच्या मुखार हाडटात त्याच श्रृंखलेन त्याच सिरिजान आज आमच्या बरोबर आसात एक अशीच नामणेची जिची डेब्यू फिल्म अशें म्हणटात जिंचो तमिळनाडची जिची मुवी नीला नीर सूर्यम ही मुवी हांगा आसा इफीक आसा आनी ती ताची डिरेक्टर आनी सर्वेसराव म्हणू शकता आमी स्वागत करूया संयुक्ता विजयन सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स Thank you so much. सेकंडली वेलकम टू गोवा Yes, this is my first time. I'm okay super excited. okay Yeah. and then welcome to IFFI First time again. Extraordinarily and then excited. movie first time Yeah, again first movie. So everything first was first. First, lots of firsts. Okay. Yes, it's So, wonderful. Yeah. As I welcome you Thank you. to this. So, what is this movie all about, first of all? So, in Indian cinema, it's very rare for transgender filmmakers to say a story about a transgender person, right? And also, it's extremely rare for transgender actors to play transgender roles because predominantly male actors play the role. And recently in Thali, I think Sushmita Sen played. It was the first time a female actor plays a trans role. Otherwise, only male actors play trans roles, right? And I, being a trans person and a smart person, I am extremely disappointed with the amount of representation. And I said, okay, if somebody has to change it, I will have to change it myself, right? So the movie is about a high school teacher living in a small town in South India, wanting to transition from male to female while working for a conservative school in that small town, right? I transitioned from male to female in 2016 when I lived in Seattle. Okay. I was working for Amazon then. My transition was straightforward. Like, you know, on a Friday, I went in as Santosh, my previous self. On a Monday, I went in as Samyukta, my new self. And everybody was like, oh, you're so beautiful. This is awesome. And there was zero drama. Nobody cared, to be honest. But I'm pretty sure that is not how it would be in India, especially in small towns where such people are always in the fringes of the society. Nobody lives in mainstream society, such people, right? So my story is about a person who wants to transition from male to female while continuing to live in mainstream society, interacting with parents and teachers and students and friends and relatives and continuing their life as it is, right? What impact does this transition create to all these people around is the crux of the story. Yeah. So, is this your biopic? It is not, right? As I just said, I transitioned when I was in Seattle, right, in the US. And, I could have made my biopic, but I don't think there is a lot of drama in there. It's a fairy tale. So, because you need masala also. Yes, otherwise, cinema is a visual medium. You need to engage the audience, right? If you keep saying good, everything good, people will be like, what is boring, this yaar? It's boring, right? It needs to be good, bad, anger, all of this should come. I'll tell you why, because though I grew up in a small town, which is where this movie is set in, and my father never went to school and my mother never worked. She is an SSLC grad. My father never ever told me, you're a boy, you can't do this, right? So I come from a very supportive family setup.
and I'm a very confident woman because my parents are there to support. I don't care what anybody else says. There is always my parents to go back to. And in 2016, at my 32-year age, when I transitioned, I went and asked my mother, next year when I come home for Diwali from the US, I'll come as a woman. She said, will it make you happy? I said, yes. Then go ahead and do it. But then, I know that is not going to be reality in many houses, and I want to explore a bit of that for dramatic purposes, as well as showing a different kind of reality. Rather than, if you, yes, people, if I showed my movie, they'll say, yes, if you live in Seattle, nobody, that is how it will, what is the interesting thing in it? Because Western society has already accepted all of this. It is Indian society that won't, right? So, which is why it's not my biopic. So now, but like you opted to come back to India? No, I still live in San Francisco. So in July 2020, I started writing the movie. It took 2 years to write the movie because I've never written anything in my life. I've never even shot a short film. I've never even been in a movie set. So I watched YouTube videos of how to write a screenplay, how to direct, how to act. So it took 2 years for me to actually do all of that and create a proper script. I came to India for 3 months last year, November, December and January. In November, we did the pre-production for the movie. We decided which artist, where would I shoot. It is shot completely in my hometown, right? Who is acting, how are we shooting, etc., etc. We shot the movie in about 25 days in December, where I could take 3 weeks off vacation from my work. I went ahead, shot it, and we took about 6 months for post-production. But then the movie has come out wonderfully. But what was this movie like intended only for competitions, like IFFI? No. Like I absolutely want to release the movie in theaters and have mass consumption, which is why I didn't make it into an elite US movie. I could have just done that, and you could probably, some people, elite people would have watched in some multiplexes. This movie is a very rooted movie. It happens in a small town in Tamil Nadu, and the language spoken is predominantly Tamil. Right, and it's in a local dialect, and also it is a movie that people easily can relate to because it is happening in their circumstances, at least in Tamil Nadu. The others, I intend to dub the movie and release in Hindi also, but should be done. I hope so. Because it's an universal issue. The content is universal. Exactly. The language could be local. The language can always change, but I don't have to change anything in the movie because the content is global, right? So anyway, let's say there is a small town in Bihar, a teacher working there. They could transition. They will face exactly same issues. Nothing is changing. Right, and that is why I wanted to make the movie in the local atmosphere, in the local setting, so that it can be easily relatable to anybody. Which actually means it is not done for film festival. Actually, it was not done for film festival at all. Correct. The fact that we got into film festivals is a testament to the filmmaking, the acting, the output of a group of people who got to come together and did something. Yeah. Konji Tamil தெரியும். Oh, Attagasam. I said wonderful. Yes, I understand. No, actually I understand what people speak Tamil. Okay. Now why I said I spoke in Tamil is like inge Konkani. Okay. Okay. இங்க கோவால கொன்கனி நீங்க சொல்றீங்க. கோவால கொnkani. Okay. പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ correct? അതെ. Okay. Ningal is more Malayalam, but okay. I mean that's what I confuse with Malayalam and Tamil. So you Usually North Indian confused with Malayalam. correct. So you're from you are Malayalis. I am a Malayali, born and brought up in Tamil Nadu, now living in San Francisco, United So States. how does that? I mean, how did that happen? Basically, I was a smart person. So I am, as I said, my family is a very supportive family. okay. Because my family was supportive, though I had students, friends and relatives mocking me sometimes. Oh, this person looks very feminine and all. I didn't care because I have a supportive family. So I was able to focus on studies and extracurricular activities. I graduated with the district second mark in my high school, and I made it to PSG Tech, which is one of the topmost private engineering colleges in India. It's in Coimbatore. Right out of college, I made it to Amazon.
Amazon is one of the biggest companies in the world, and I'm a software engineer in. I got into software engineering in Amazon, and you won't believe. When I graduated in 2006, I was my job was the highest paying job in all people that graduated in that university. It was 10 lakhs in 2006. My annual salary was 10 lakhs in 2006. And 2 years into 2011, I moved outside of India. So I worked in all of my time in Amazon. I worked in Chennai, Bangalore, Luxembourg, London, Seattle, Bangalore, and then 2 years ago I moved to Seoul, South Korea, and then now I live in San Francisco. So that is because I have a very good position with Amazon, and anybody who is that smart can actually move around. So transgender people also can be really smart. Now coming back to your movie, now first movie, first time debut, then first time in IFFI also, and all platforms, OTT platforms. Yes, yeah. All like. So is this? I mean, that was what you intended to do. Now finish, no more movies. Now we'll back to work or something. Oh no. So I've always tried to balance being an artist and being a techie. So I learned Bharatanatyam for 10 years. So I perform Bharatanatyam every year in different platforms. I'm an artist, even outside of filmmaking and all. I was always an artist, but I love movies. But you continue now? Yeah, Pursue, dancing. like this is a. Interestingly, my movie actually has a dance piece, but it's a sequence also in the movie, right? But I am this person that wants to do everything, so I want to continue being in tech and continue making movies, because anyways it takes 2 to 3 years to write a solid movie. Correct, right? correct. So I would keep working, do this movie, take 2 months off, come make another movie. No, my point is like, so this will be only towards this transgender issue or what? No. You will come to the general list because Yeah, I want to go. I have, like I was telling you, I have an opinion on the politics, on the education system and social justice. Tamil Nadu is very big on social justice movement. This is again a lot of things happening in India right now. I want to make movies about a lot of things. I want to make movies about artificial intelligence because I work in AI industry, right? So I want to make movies about everything that I'm interested in: science, religion, politics, everything. So I'll probably make 5 or 10 movies in my lifetime, over my lifetime, and I want to touch all genres, all topics. Yeah. So thank you so much for being on our show. Once again, many congratulations. But while we move, so in Konkani, we say Dev Bare Karo, like God bless you. Oh, So you should much. say this. You should say to all my viewers on Prudent Media. So tell them, say Dev Bare Karo, means God bless you. Yeah. Dev Bare Karo. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so Take much. care. Yes. Yeah. Wonderful meeting you. Thank you. Yeah.